आमच्या फातोडा हँगरान सकाळी थंय आमचे म्हाका दिसता पुरोणाचे रिपोर्टरूय गेले तांचेरूच लायव्ह पळयला आमी. मागीर खूब जाणांनी मिडिया भावांनी आमकां फोन केले तुमचें रिएक्शन. आमी म्हणलें लेट अस गो थ्रू इट फर्स्ट. थंय हँगरा भितर किचनान सुद्दां उदक घुसलां भितर फातोडा आनी किचनान इन व्हेरी अनहायजेनीक कंडिशन्स. द विडियोज आर देर. फूड रांदताले जे थंय इट्स ऑल इन व्हेरी पॅथेटीक कंडिशन. आनी इन गोवान आतां वाटेर येतना हांवें इन गोवाचेर पळयलां हाजेर मोबायलाचेर येतना पेडे ग्राउंडार व्हेरी पॅथेटीक कंडिशन. सो आय सॉ ऑल्सो ऑनलायन मिनिस्टर क्वेश्चनिंग वन ऑफ द रिपोर्टर की तुवें क्वॉलिटी चॅक केला काय म्हणून. ते क्वॉलिटी चॅक करपाचें रिपोर्टराचें काम न्ही. ते FDA धाड कळटलें मागीर क्वॉलिटी खावपाचें काय मनशांनी खावपाचें काय जनावरांनी खावपाचें. So the FDA can certify. I don't think reporter also is authorized to check quality. We should understand this. पण खूप कडे किचनांनी उदक गेला. So I think they should check and do an inquiry before releasing the bills. कारण जे कामां जी केली whether if it is within specifications. त्यांना स्पेसिफिकेशन आसता न्ही उदक कशें घुसलें. You should be ready for any calamity न्ही. पावस आसूं, वत आसूं, आयस पडूं, स्नो पडूं कितें जावं. So you should be ready. भितर उदक घुसता. So this should be inquired upon and before releasing any payments, this should be audited. Whatever work has been done, and then only to release the payment to the event management agency, because we are going to keep a check on this. We will talk in detail when we get more documents in hand.